गोंयच्या काजू आनी माडाच्या फेणयेक जागतीक दर्जो मेळोवन दिवपाक गोंय सरकार यत्न करता म्हण माहिती पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर हांणी दिल्या। पणजे आयोजीत केल्ल्या ग्रेप एस्केप ह्या वायन महोत्सवाच्या उद्घाटनाक ते पत्रकारां कडेन उलयताले। ह्या वायन महोत्सवाक GSIDCचे अध्यक्ष निलेश काब्राल, पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार, महापौर सुरेंद्र फुर्तादो आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। म्हाजें जाल्यार मत अशें आसा की आमकां जी गोंया भितर जो हेरिटेज हें तुगेले फेणी जी आसा, जो हेरिटेज स्पिरीट म्हूण ताका नांव दिलां, एवॉर्ड मेळ्ळा आमचे भितर पयलो दर्जो दिल्लो आहा गोंयचे गोवा गव्हर्मेंटान। फुडें तें फेस्टिवल करपा खातीर म्हाजो हें आहा मूल, कारण हें वायन फेस्टिवल घेवन फुडलें जें फेस्टिवल आनीक जातलें तेजे भितर आमची काजू फेणी आनी माडा फेणी हेजे भितरच जॉयंट जावन ती एक औषधीक म्हणजे तुका एक मेडिसीन आनी तेजे भितरले तज्ञ मनीस तेजे भितरल्यान मेडिसीन आमचे तेजे भितरल्यान तुका सांगपी तेजो कितें उपयोग जाता तो तेजें फेस्टिवल आमी कांय दिसान करपाचो म्हाजो एक विचार आहा। जो गोवा हेरिटेज स्पिरीट म्हणून जे आमचे एवॉर्ड मेळ्ळा, जे काजू फेणी आनी तुजें माडा फेणी हेजे भितर आज ह्या फेस्टिवला वयल्यान हिंदुस्ताना भितर आनी दुसरें म्हाजें अशें आहा मत आनी GTCC आमचो चेअरमॅनूय हांगा आसा की जितले आमचे इव्हेंट्स आसात तेजी तारीख आहा, तेजी डेट जी आहा ती फिक्स आसतली हेजे मुखार। ती पयलींच अख्ख्या नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमची डेटी ह्यो कळपाक जाय आनी त्या प्रमाणे आमचो कॅलेंडर आसतलो आनी त्यो पयलीं आमच्यान तशें लोकांक जाय तशें ते बूक करून हेजो आनंद हेजो एन्जॉय ते घेवूं शकतात। सर एक बॉटल हातीन घ्या सर।